विल्सन आणि मीना सुरू करतात आपली पहिली पार्ट ओशे करूंक फावो ना. नो आयडिया मॅम. नो आयडिया. अरे तुका खबर असूच जाय इरमा कोयसून आसा कितें करता तू ते जावन आसा तुजें काम. सॉरी मॅम. फोन करता जाल्यार पळय. मॅम फोन रिंग जाता पूण सर आन्सर करिना. पूण मॅम सर भायर गेला जाल्यार येतलो. भायर पूण भायर गेलो कसो. लुईस खंय आसा. ड्रायव्हर खंयसून आसा आमचो. लुईस लुईस बेगीन यो. मॅडम मॅडम सांग कितें जालें. उया मोडगो या वास्को या पणजी या उया इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग लायसन्स आहा मुगोडे सांग उया. तू भायर आसलो. ओय जाल्यार इरमा भायर कसो गेलो. कोण सांगला सर भायर गेल म्हणून. लुईस आर यू शुअर अबाउट इट? सर भायर गेल ना हांव सकाळचो भायला बसोना. कोण भायर गेल नायज. जाल्यार इरमा गेलो खंयसून. कित्याक म्हाका तूं पळयना. सर तूंय भोंवता सगळीं सोदता बरें तुका. रिना माय लविंग सिस्टर. खंयसून आसलो. हांव वयर आसलो बॅल्कनीन. वयर सकाळीं वयर बॅल्कनीन रावन हांव म्हज्या आंगाचेर वत घेतालो कित्याक आमकां विटामीन डी मेवता न्हू. आवय चोयला हांडीरा चेडो आनी सोदता आख्खो वाडो. अरे सन बातींग म्हणटा तेका सन बातींग. तूं आनी तुगे सन बात. हय. अरे लुईस तूं नको. सूर्या जावन आसा आमचो इश्ट. तो आमकां विटामीन डी दिता आनी आमी ते घेयना जाल्यार आमी ओस्कोत जाता आनी केन्ना केन्ना दुखी पासून जाता. मॅडम चय तूं न्हू बेश्टी आपूच जाता कळटा तुका न्हू. आनी म्हाका सजमोना तूं कोण सांगिल ते तेका हॉकिस्टीक आहा म्हणून. ते ताका म्हाका देखून विसरायला. ऑटिस्टीक म्हणटात ताका. वय वय तेच्या म्हणून आनी कोण सांगता काय बरं हुशार सर आमगेलो ते सायन्स हिस्ट्री जिओग्राफी सगळे कोटा आनी प्रॅक्टिकल तेका कोत्तो. होय म्हजो इरमा खूब हुशार. सगल्या वस्तूचेर बारीक दोळो आसा ताचे. आनी तुका खबर आसा जेन्ना पॅन्डेमीक जालेलें तेन्ना कोवीड जालेल्या पेशंटाक तो घरा घरा लागीं वचून जेवण दितालो. सगळे केक सारके नदरेन पळयता तो. हांव ओस्कोत. म्हाका घडये सगळें सजमोना पूण हांव जाणा सूर्या जावन आसा आमचो इश्ट. आगो प्रिया तूं ओगी कित्याक आसाय. कितें जाला. ना सर. सर म्हाका सर म्हणना काय म्हाका झेवियरूच म्हणूलो कर. तूं म्हज्या भयणीची सेक्रेटरी न्हय म्हजी. सजमोलें आतां सांग कोण काय करून कित्याक रावला. सर हांव सांगता तूं सांडोल म्हणून मॅडमीन तेका बरें तापयला तेका लागून तोंड काडकून आहा ते. रिना हें सोद. प्रिया पळय म्हज्या भयणीन तुका कितेंय म्हटलें न्हू वायट धर नाका. हांव सांडलो म्हणून तिका राग येयला आसतलो आनी म्हजो राग तिणें तुजेर काडला आसतलो. ओके सर. पूण तो न्हय सर म्हटलें. प्रिया आय एम सॉरी. सजमोना तूं म्हाका समजून घेतलेलें म्हणून. ती सगळी खबर सोड. म्हाका एक सांग सिंक्रो टॅक्सटायल हाचो टेंडर जो आमकां मेवचो आसलो ताचें कितें जालां. मॅडम सिक्रो टेक्सटायल हाचो एमडी तुका मेळोंक सोदता. होय तर वेळ कित्याक पिडार करता. बूक द अपॉइंटमेंट. रिना बाय तूं कितलें म्हूण कामां कोत्तेलें. सदांच ती ऑफिसाची कागदां हाचे पेपर्स ह्याचे पेपर्स ते अपॉइंटमेंट्स आनीक तूं इरमा तूं जावन आसा म्हजी उचली जबाबदारी. पूण बाय म्हाका जाय तूं सदांच खुशाल आसलेलें. तुज्या जिवितांत सदांच खुशाल तूं आसलेलें म्हाका जाय. काजार जावचें नाय. बेगीनूच एक चेडो सोदून काड रोखडें काजार जाव आनी तुजो संवसार कर बाय. लुईस आमच्या गांवांत कोण आसा रे गरीब जाल्यार उपकारता पूण म्हज्या बायेक सोबता तसलो. सर म्हाका जाल्यार दिसता हुशार गरीब आनी असो वाड्या कोणूय आहा म्हणून. हां इरमा तूं कितें म्हणूंक सोदता. हांव काजार जावन वेतेली आनी तुका पयस कोत्तेली म्हणून. तशें न्हय बाय. नाच ना. तशें न्हय. सदांच तूं म्हज्या सांगाताक आसलेलो जाय. पूण बाय तशें न्हय तें. जाल्यार कशें. चल चल हांव सांगता मॅडम चल तो कितें सांगपाचो जाणटो सरू. तो एक जाय तूं बेगीनू काजार जालोलें. तुगे भुरगीं जाल म्हणटरी तो तांच्यान हेडपासून दिता. बोय बोय आतां सारको उलयलो मागीर? तूं. बोय बाबा जाल्या उपरांत न्हू हांव तेका तेल काडटलो तेका हांव न्हावयतलो आनी जॉन्सन्स बेबी पावडर लायतलो. आवय सरांनी चोय काय गेलोली ना पूण दूध काण ऑलरेडी इकू लागलो.
कितको पयश कोण काडू जाय न्हू ते मुको शिको जाय आजचो त्या सायडीच्यान कोण पासार जाता न्हू ते तोप घातो आगो तू वयता थिंगा मुगो रस्त्याचे बोळ माता ओय बोड मात म्हणजे तू कित जात रे बोड मला आगो तू खबर ना राती 10 वर जाल म्हणटी लावड स्पीकर बंद म्हणू पूण डाव हूय जाले रे बंद करूंक हा डाव जातो कसं या हे ऐक रे कितें? मुको मरे कास्ताची स्कीम आहा स्किमो ओय बेस्ट स्कीम आहा केसो गो चल मगे स्कीम म्हळ्यार मरे तुवें 5 फोट मारपाच्यो 5 फोट्यो होय तू फोट मारू कोटाय आ वय फोट मारो कोट आई हांव सारको फोट मारपा नंबर 1 मुगो बरें तुवें 5 फोट मारली न्हू जाल्यार हांव तुका 50,000 दितोलें हा हेड्या होय, होय, हेड्या? शाक, शाक, हांव होय. पयशे दिता जाल्यार तुवें फोट होय, होय, मारपाच्यो शाक, कळ्ळें तुका होय, न्हू होय, होय. बरें चल 1000 दी 1000 कित्याक मगे एडमिशन फी हा न्हू रे हा एडमिशन फी ओ 1000 एडमिशन फी मागीर तुका 50,000 दितोलें 1000 बरें पयलो क्वेश्चन हा आमगेले पाय तियात्रीस्ट हॉल हुंय हा पाय तियात्रीस हॉल याची कानां घातल्या सोंसड्यार पाय तियात्रीस हॉल सोंसड्यार हांव बरें बरें दुसरो क्वेश्चन मार्टिन्स कॉर्नर हुंयच गांवा पडटा वेल सांग बरें बरें आजून हात लायनीचेर हा बरें मीना आनी जेसना गेले हेडाचे पार्टीचे नाव कितें माश्यान पेरीचे चोडले बरं बरं अजून लायनीर हा हय, हय. बरें आतां हिंचाले ते मरे तुगे 4 क्वेश्चन जाले आतां हिंचातो तो 5 हा 5 आगो 5 कितकोन गो तुवें होकोत म्हाका 3 गायलाय आनी घातलो तो चवथो ना रे हांवें तुका 4 घायले आनी घातो तो 5 आगो ना गो तुवें म्हाका होकोत 3 गायलाय घातलो तो चवथो आवट हा आवट हय तू काय सांगला 5 फोट मार म्हणटी 5 फोटी पयली सोच सांगिल मरे एसो मरे कोणाकू मुळो ना एक मरे मनशा म्हणटे गिन्यान आसो जाय गिन्यान आल्यार एसो गेम नासल्या न्हू गोट्या कोता येनाय त्यो हांव बोटो आवय तू मुगे फॅमिली जाणा हिस्ट्री मुगे पाय कोणतो जाणटू तुगे पाय कोण पायलट आवय तुगे पाय पायलट आनी तू हिंग सोटा हय हेच त्या सोनिया हा? हेलिकॉप्टर चलयत तो मोटरसायकली आसतलो हे आगो चोय मुगे पाय मुगो सारको नॅचरल ओय केन्ना इस्कला गेलो ना फकत बुकाचे चोयन शिकिला कित सांगत रे बुकाचे चोय शिकोता ओ हेलिकॉप्टर देखून चलोवपा बुकाचे चोयन शिकिला हे हे कितकोन करते आवय चोय किजाल जाणटो पाय म्हणपा लागलो आपले हेलिकॉप्टर चलोवपा जाय हा. काडलो बाजरान गेलो बरें केलें. आनी हेलिकॉप्टर कितको चलोवपा तो बूक गेलो गारयलो बरें केलें. आनी हेलिकॉप्टरा बोले गेलो हा. आवय पायन मुगो बुका पयल पेज ओपन केली आवय पयल पेजीचे कितें जालो जाणटो कितें आहले हेलिकॉप्टरा देर कितको ओपन कोताय ते आहलोले सांगत रे आवय पायन वगोत केला हा. तेरा बोले गेलो हा. आनी दोन त्या रुक्की केले राव रे तुझ पायन हेलिकॉप्टरा त्या उक्ती केला काय मांगे आलमारी उक्ती केल रे ना त्यार माश्या जाम जालो गो हा बरें बरें मुखार ओय सांग माय दुसरी पेज ओपन केली होय. आवय दुसरी पेजे कितें कितें? दुसरी पेजे हेलिकॉप्टर कितको स्टार्ट मारताय ते आहलोले ओय मागी कित जाले आवय पाय नगोत केला दोल्लो आनी स्टार्ट मारले कित सांगत रे पायन एशकोन स्टार्ट मारले ओय. ड्रिल मशीन एश मरे बरें मुखार सांग आवय तिसरी पेज ओपन केली होय. आवय तिसरी पेजचे कितें आहलो जाणटो कितें आहले आवय तिसरी पेजचे हेलिकॉप्टरा पांच कितको स्टार्ट मारताय ते आहलोले हो मागी कित जाले आवय पाय नगोत केला पांक्या बोले गेलो आनी टाका स्टार्ट मारले कित सांगत रे माय मुखार कित जाले मुखार आवय इतल्यानी आवय चौथी पेज ओपन केली होय. चौथ्या पेजीचे कितें आहलो जाणटो कितें आहले? चौथी पेजीचे हेलिकॉप्टर स्टार्ट मान फ्लाय कितको कोताय ते आहलोले हा मागी कित जाले आवय पाय नगोत केला टायट को चिडिले कित चिडिले हेलिकॉप्टरा बटन हा स्टार्ट मारले आनी मुगे पाय वयर म्हणपाक कित सांगत रे ओय ए बेस्ट मरे राव रे हा? तुगे पाय बरो भोंवोन लँड जाला आसतलो न्ही रे लँड कितकोन जाता गो हा. मुगे पायको होकोत हेलिकॉप्टर कितको फ्लाय कोत्ताय तो बूक आहलोलो हा. लँडिंगा बूक हांव चोय घेवन भोंवता अरे. आतां पाय वय मळबान दिसती पडटलो हांव बूक सोडून मारतलो आनी मुगे पाय लँड जातो कित सांगत ओय गुड मॉर्निंग मॅडम हो जावन आसा ग्लेन मोरो फायनान्स कन्सल्टंट हांवें तुका सांगलेलें न्हय रिगार्डिंग द टेंडर हय तोच तो हय नायस टू मीट यू आणि तू झेवियरूच जावंक जाय बोय हांवूच झेवियर सारको वळखिलो तुवें ना हाचेर गोमता आमच्या सेक्रेटरीन तुका सगळें सांगून तयार केला म्हणून बाबा तू काजारी हो आकवार उरलेले भयण उलयतली वेलकम तुजे विशीं आमकां प्रियान सगळें सांगलां
तुजो जॉब एक्सपिरियन्स एकदम बरो आसा त्या पासून आमी तुका विचून काडला It's my pleasure to work here and be a part of this family. म्हाका फकत हे कंपनीत काम करूंक जाय आनी हे कंपनीक जायते प्रॉफिट करून दिवंक जाय. म्हाका तुमचें एक बरें दिसता. तुम्ही तुमच्या स्टाफाक आपलीच कशी मानून घेतात. भेदभाव वेगळोचार कांयच करिनात. कारण हांवें जायते कंपनीत काम केलां. थंयसर असली हॉस्पिटॅलिटी आनी मोग हांवें खंयसरूच अनुभवूंक ना. आमची स्टाफा आमकां चड मोलाची त्या पासून आमची कंपनी रिझायन करून कोणूच दुसरे कंपनीत वचत ना. एक उदाहरण आमचे प्रिया आतां फाटली कितली वर्सां जाली आमचे कंपनीत ते एसिस्टंट कशी नोकरी करता. होय आणि ही नोकरी करतना त्या ऑफिसान या घरात मॅडम रिनान आणि झेवियर सरान आमकां केन्नाच हो करून म्हाका कांयच उणें जावंक दिवंक ना. सदांच आपलेच कशें मानून घेतला. बाबा म्हाका एक सांग तुझ्या घरान कोण कोण रावता? हांव एकलोच. एकलोच? जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हजी मामी आनी डॅडी एका कार एक्सिडेंटान सोंपली. उपरांत म्हज्या आंटीन म्हाका बोर्डिंग स्कुलान घातलो. बोर्डिंग स्कूल सोंपलें. बेंगलोरां म्हजी कॉलेज करतालो आनी तेन्ना म्हजी आंटी सोंपली. आनी उरलेलें जिवीत हांवें एकसूरपणान सारलें. एकसूरपणान? बाबा ते एकसूरपण उतर म्हणटा ते तूं विसर हा. आयज थांब आमी तुज्या सांगाता आसा आनी तूं आमच्या सांगाता. थँक्यू सो मच. आमी तुजी भावीक बाबा. उपकार तुमचो विसरपाच्यान केन्नाच जावचो ना. विश्वासान काम करून केन्नाच घाला पडोंक दिवचो ना. स्वभाव तुजो बांदलो आमकां हातून दुबावना. तुज्याच असो मुनिसाय आसलो पुरी जाली चिंता. देवा तुका बोला गुणांनी हेच गुण उजार कर तुज्या कामांनी. काणसां तुमच्या येदो व्हडलो जागो म्हजे पासत वयदिला तुमी. उतर दिता केन्नाच तुमकां घालचो ना कोणी. विश्वास दवरात केन्नाच तुमकां घालचो ना कोणी. टेन्शन गो तुगले टेन्शन आणि टेन्शन आसले टेन्शन कित्याक येता? तुका टेन्शन फ्री करपाक गेम हा मरे. टेन्शन फ्री करपाक गेम अरे तू मुगे गेम हेळो म्हण तू टेन्शन कित मुट्टे खबर आसना ना. मागीर दिसला हेड्या अरे मुगो जाय ना सोसू बरें बरें टेन्शन पयस चल जाय. तू जिकिलो न्हू होय. हांव तुका 50,000 दितलें. ओके हा मग हेड्या मुगो मागीर दी 1,000 दी. 1,000 कित्याक? एडमिशन फी आहा न्ही रे तेका. 1,000 50,000 मेळटाय. होय होय जिकलो जाल्यार हा इतली रे ती गेम इसी तुका कळत होती बरें. 1,000 घे. चोय, हा? होय. मुगे गेमी रूल इतलोच हांव कित मुटा न्हू तें तुय मुडपाचें. ओके त्याच भायर तूं कितें म्हण जाल्यार तूं हांव ओके कळ मरे. होय, कळ्ळें. ओके बरें चल. माजर माजर माजराचें नांव माजर. माजराचें नांव माजर. माजरा कितुले पांये. 4 पाय. हांव कित्याक? अरे हांवें तूं कित सांगितलां हांव कित मुटींतल्यान तुवें रिपीट करूं जाय. केसा म्हणोस्तो रे गो तू. हांव टेन्शन आलोलो तुवें आनी टेन्शन दिलें मुगो म्हाका आजार वयल मुगो तुवें मुगेलो. कितें जावं आनी 1,000 मेळटलो. 50,000 वयर मुगो रावपाना. आनी 1,000 पोतून हेड्या. आमकां हेडा वय पोतून हेड्या. बरें बरें होय. चल स्थितीत दवर हा. होय. हांव कित मुटींतल्यान तुवें मुडपाचें तुवें बाकी कितें म्हण जाल्यार तूं हांव. होय माजर माजर. माजराचें नांव माजर. माजराचें नांव माजर. माजरा कितुले पांये. माजरा कितुले पाय. रॉंग रॉंग कित्याक गो? आतां तुवें मुलटितले हांवें म्हणना. ना रे रॉंग उतर रिपीट करूं जाय आसलें. केसा मोबायल गो तुका केसा मोबायल गो. ए तूं टेन्शन आसता देखून मुगे 2,000 आयले आनी टेन्शन फ्री जाता तेसो गेम मुटा तूं. आनी आनी टेन्शन दिलें मुगो म्हाका. मुगे पुसी माजर साडला. माजर साडलो ना. हा. मुगे बायल साडल्या. बाहेर चढ जाल्यार माजरा कितें उलमात रे. आगो हांव त्या मोगान पुसी मुटालो. कित्याक तेन्ना ते म्हाका रातीको धाकूल माता न्हू तेका हांवें मोगान नांव पिसूल दवरलो तुका. तूक सांगत म्हण राग दो नाका बाबा. तुगे बायल सांगल जाल्यार तूं मुज बरें कित टाइमपास कोत रे. तूं झुबझुबी तोस मरे. हांव
टाइमपास कोत गो हांवें तुका सांगला मुगो टेन्शन पयस कोत म्हूण हांव तुवें टेन्शन पयस करपाक गेमा म्हणून मुगो तुय म्हाका सांगला टेन्शन हा म्हूण तुय म्हाका सांगला तुगे बायल सांडल म्हणून तुय बायल सांडल म्हण जाल्यार हांव बायल सांडल ती गेम खेळटालो मरे पयस मेळ म्हणटरी जाल तुगे काम न्हू ना आता हे जाल्यार मरे ओगोच जालो ना बेगबेगी वच आनी पुलीस स्टेशनाची कंप्लेन दी बायल मेटोली रोकडी हांव ते पुलीस म्हळ्यार म्हाका नाका कितें रे म्हाका पुलिसाचेर विश्वास ना ना अरे वच आनी कंप्लेन दी रोकडी मेळटा ना पुलिसाचेर विश्वास ना कितें विश्वास ना आगो गेल ते म्हयने मुगे मोटरसायकल सांडली हा. कोण म्हाका सांगलें पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन दी ओय. हांव गेलो आनी कंप्लेन दिली हा. मुगे मोटरसायकल पुलिशी मेळ्ळी हा. ते 2 सोमना देखून मुगे मोटरसायकल घेवन भोंवले हा. बरे उजा केल्या मोटरसायकल आनी हाडून म्हाका दिलें अरे हांव कितें म्हणटा मोटरसायकल मेळ्ळ्या न्हू तेजो सुवाण म्हाका दियाय न्हू पूण हांव कितें म्हणटा तें तुगे मोटरसायकल आनी दिल मरे ओय. मागीर जालना मेळना तुगे वस्तू वय गो पूण मोटरसायकल उजा कोण हाडून दिलो न्हू तेश कोन तुगे बायले आनी जालो मरे ते आगो सरी तर हांवें कंप्लेन दिलें मुगे बायल सांडोल म्हूण ओय. आनी मुगे बायल मेळ म्हूण तूं ते 2 सोमना देखून मुगे बायले घेवन भोंवले बरी उजा केली आनी मुगे बायल हाडून जाल्यार रिनाबाई आयज हांव खूब खुशाल शेगी तुवें म्हज्या उतराक पालो दिलो आनी ग्लेनाक तुजो सांगाती म्हूण वेचून काडलो बरो भुरगो तो हांव खूब खुशाल तुकाच लागून हांव तयार जाला होय ग्लेन एकदम बरो भुरगो ताचे विशीं म्हाका कांयच वायट वा वाकडें दिसोंक ना आनी जर तर ग्लेन म्हज्या नशिबान म्हजो गोरकार जावची आसा जाल्यार ती देवाची अजून आनी हांव ती मोगान स्विकार करतली बाय आतां ग्लेन येतलो हांव भितर वयता ऑल द बेस्ट हिरवा घरसान मोच्या भेटो नावसाला पिसो तू मोचे आणि गाव तुझो विसरो तुका कसो म्हाकाय तुजो मोग जाला आजा चोर तुज्या दोळ्यांनी दिसो सांगाताना मी पावलां मारुया तूच म्हजो पोरवासो मोगाचो कुंडीर बांदुया घरसाची एक करू कोणी आमचे ताणुया एकामेकांचेर विश्वास दवरू नशिबान मोच्या तूच असले मिसता तुवें गाडीच वेला चोरू बिये नाका सांबाळून दवरतली ह्या म्हज्या काळजान बरोवन बिये नाका सांबाळून दवरतली ह्या म्हज्या काळजान बरोवन तू म्हाका मेवले हे म्हाका ओडपाक म्हणटात मुच्या जे नशिबान जे असता तेच ताका फाव जाता म्हणून म्हज्या नशिबान तूं असलें दिसता देखूनच तूं म्हाका फाव जालें आनी तूं म्हाका मेवला म्हणून हांव खूब खुशाल खरेंच तूं खुशाल न्हय ऑफकोर्स दुबाव विरेत तूं म्हाका मेवंक जावन आसा एक म्हाका ओडपाक आनी तूंच न्हय म्हाका म्हजो मोगाचो मेवणो सेवेरूय मेवलो पुरो इतलेंच जाय आसलें म्हाका तुवें झेवेराक आपणायलोलो सांजचें म्हणल्यार हांव प्रियाचे चड उपकारी आयज ताकाच लागून तूं आमच्या घरांत पावलो ए घरांतूच कित्याक पूण तुज्या काळजांतूय पावलो हाय सर हाय मॅडम म्हाका सर कित्याक म्हणूंक जाय ग्लॅन म्हटल्यार जाता प्रिया थँक्स फॉर एवरीथिंग तूं आमचे सेक्रेटरीच न्हय पूण एक कोरिश्टी अ ट्रू फ्रेंड आयज तुकाच लागून आमचो एकवट जावंक पावलो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड थँक्यू मॅम पूण मॅम झेवियर सर खंय आसा भितर आसा मॅम झेवियर सर खूब खुशाल आसा आनी इतलो खुशाल हांवें ताका आनीक केन्नाच पळोवंक ना थँक्स फॉर एक्सेप्टींग ग्लॅन इन युअर फॅमिली कितें काजार तेंगेले कास्ताचे बेस्ट कितू व्हडली बुफे 4 टेबलां बुफे कास्ता सरागे काजार आपल्याला चड बर बरे ते चड कुपे काढलो तेणे 4 टेबल बरे आगो खेतीवाल कुपे काढली ना रे तू
म्हाका पोवप पोतून हें कित्याक तेंगता रे सोची आगो तुका नाचपा हाडपाक सोदतालो म्हाका होय. कित्याक आमगे गोना म्हाका नाचपाकू तो बाराचे बिजी आसलो न्हू थिंगा मागीर तुका तें दिलोले कित्याक हो संगे बायले नाचय ना गो म्हाका उमेद आसलो तुका नाचपा तेगला नाचपा सोदतालो होय, चोय गो ते, आतां सरान तूं पयश म्हणा काजार केला पूण लोकांगे मुगो तो लॉक डावन कित्याक लोक खबरो कोदा कितूय ते आनी सकयल बाजारांत कातारी ना ते कितूय ते सांगता आवय स्नॅक्सा प्लेटी तिनू आयटम दिलो मरे वय 5 दिवपा जायना लोकांनी अरे स्नॅक्सा प्लेटी तिनू आयटम जाताय 5 जाताय आनी 5 जाल म्हणटू ते फुगा जाल मोतो मरे थिंगा ती सोडो बर मागीर तो 7 तो सांगता कितें रे विस्की ब्लेंड स्प्रायट दिलो मरे वय ब्लॅक एंड व्हाईट दिवपा जायना लोकांनी अरे ब्लेंडर स्प्राइस जावं ब्लॅक अँड व्हाईट जावं ब्लू लेबल जावं दिवा जावं हुंयची विस्की जावं विस्की ती विस्की न्ही रे बिल उपरांत टायट जाल उपरांत कोटा हुंयच पिलो ती आनी फुकट मे टिपी आयनो ग्रा पियानो ग्रावायनो एम कितू बर दिल रे हांगे फंक्शनाकू होय अरे राव रे सांग तू ते बँडवाल्याको कित्याक सोकोटा रे मेडवाला कोण हा हांव सगळं आलो ए फोटमाना काय तू चोयला तू तेको केसो झोचोत कोता थिंगा आगो हांव होगो विचारपाक गेलो ते कडेन तुम्ही काजार 9 स्टार्ट केला आणि 10 बंद केला एक वर तू वाजयला तू 1.5 लाख गेला आगो एक वर वाजोवपा 1.5 लाख तू बेगीन वाजोवपा जायना तू खबर ना कायदे फिरमान डा बंद जाते खबर ना आणि लोकांगे काजरा आपणागे सावंड बंद कोण गारता मग त्याचा कोणा आवय तितल्याचे ना बाय ते बताय मग त्याचा आ, तितल्याचे ना इतले न्हू मागीर राव रे तुगे ते इंकी जाय रे हुंय कितें जालें 1200 रु पीत आहा मरे तू पीत आहा मरे कितें रे देख ना आल्या भाशे पियो अपू ना जाल कितें जाण तूं हांव मुगो गादेकशे लोकल सोर पिता आनी काजरा आयली म्हणटा बरो इम्पोर्टेड सोर मेळ्ळो न्हू सो मारीत रावया म्हणलें काजार पाचा कित्याक कमेंट्स करना तर तुमी तुमकां नाचोन जाय आसलो जाल्यार आगो सर ती फोटो शुटा गेल्ली ती येत म्हळ्यार 8:30 जाली मागीर काजर स्टार्ट करपा लेट जालो ना तू गेल्लो वय हांव गेल्लो तू कित करून गेलो रे तेंचे बराबर आगो ताका दाखोवपाक गेल्लो फोटो कितको काडपाचे कसो पोज घेवपाचो तो वय म्हाका दिसत मुगो सरान न्हू इतू पयश म्हण मुगो सारके वेस्ट केले ओय आतां काजरा तेसली खबर रे वय म्हाका मुगो सरा सांगो जाय आसलें आमी काजार न्हू आदल्या काजरा भाशी करूंक जाय आसलो न्हू कित कोण ते आगो घराको लादीन गेली माटवा लोकां बसयले आनी डिनर प्लेट वाटिली सगळ्या प्लेटी आरोस घालून दिलो कळ्ळें पीस जाला रे हांव काय रोज खायना मरे तूं आरोस खायना मागीर यो पुलाव खावय तुका यो चितलेली चिंता आमची देवानाय साकार केली वरकांदू मोची राणी मोच्या काळसाची देवी तू जिविताची तुझ्या तोलो तुझी मोजी काळजाच्या आजा मोगा चूर करूया गाणी मोगाची विश्वाशी हाव रावतेली सुगान तुका दोतेली राणी काळजाची शिकी आम्ही झाली काजार उजोडी जाऊ आमचो फुडार देवाचे नेसां ओडो एक वोटार तू मोजी गोरगान आणि तू मोजो गोटा चितलेली चिंता आमची देवानाय साकार केली गोरकान तू मोजी देवी मोच्या काळजाची राणी तू जिविताची तुझ्या कुत्तलो तुझी ओय देवी मोच्या काळजाची राणी तू जिविताची तुझ्या कुत्तलो तुझी तुवें म्हाका आपोवन धाडला खंय प्रिया प्रिया एक गरजेची गजाल पळय आमी काजार जाल्यार 1 म्हयनो जावन गेलो बिझनेस मीटिंग आनी ऑफिसाच्या हेर कामाक लागून आमकां खंयसरूय वचोंक मेळूंक ना त्या पासत आमी चिंतला फाल्यां वेलंकनी वचों होय फाल्यां आमी वेलंकनी वेतात जायत पूण फकत एकूच सुमन येता त्या आयताराक म्हटल्यार आमी परत येतले ते म्हणो सोर झेवियर सराचो बरो कुयदाद कर त्या पासून तुम्ही कांयच भियेनाकात ताका वेळाच्या वेळार जेवण आनी वखदां दिलेली हांव तुम्ही बरे भाशे वचात आनी बरे भाशे येयात ओके वय वय आमी शिकीत पळो हाय एशी पळो हाय तेंक नंबर दिवपाकू तेंक तोंड चोयलाय तेंक चोवपाय आसता आहा कितलो वचमो आपणाक दिवाकू सामकें चड कोताय आयकपाना एक मनीस कसो आयकपाना आगो तूंय भोंवता तूं आपयला तो जुलियस थिंग रावत खंय चल चल थिंगा कितें
आमगे सर आनी मॅडम हुंय एक समन भर हॉलिडेजा भोंवपा वयताय हुंय बरें जालें आतां म्हाकाय तेणी सांगिलां एक समन भर हॉलिडे घे म्हण आवय सर आणि सरा ते कापूय ट्रेन चुकतली होय ट्रेन चुकतली होय. बाबा ग्लेन भायर येना मातशें बेगीन यो पळय हो सांगता ट्रेन चुकतली म्हणून तुम्ही किती म्हाका भितर देवलो मारतात हांव भायर आसलो कितें जालां कितें भायर आसलो भायर आसलो आनी बाय खंय आसा तर अरे ते भितर न्हेसता आसतले अरे राव बरें हांव प्रिया बरोबर प्रिया मातशें बायक घेवन यो बाबा तो सांगतालो मॅडम भितर ना भितर ना आगो ते भितर आसा ते न्हेसता आयज ती वेलंकनी वेतात सर ही पळय शेट कसली चीट ग्लेन गोट्टा जाल्यार म्हाका माफ कर गोरे म्हटल्यार तुजे लागीं काजार जावंक म्हाका खोशी नासली म्हजो न्हवरो आसलो पूण तो इरमाक मानचो ना म्हणून हांवें ही खबर गुप्ती दवरली तूं वायट अशें हांव म्हणना तूं एक बरो मनीस पूण तुज्या सांगाताक संवसार करूंक म्हज्यान जायना हांव वेता पयस वेता परत केन्नाच येवचें ना कित्याक म्हाका असलो घात केलो रे ना म्हाका कित्याक असलो फुटयलो तुमकां ही सगळी खबर आसली न्हय जाल्यार म्हाका कित्याक सांगूंक ना म्हाका काडून कित्याक दवरलो म्हाका कित्याक फुटयलो ना सर मॅडमीन आमकां केन्नाच कांय सांगूंक ना पूण एक मात बरें ती तुजे लागीं काजू जाल्ली फकत इरमाची खोशी करून तिका तुजो मोग नासलो तुजो फोन खंय आसा शिना तुजो इरमाव तुका रावता यो घरा हे हुंय पावल देंवपो ना पयर आनी कोणाक घरा हुंय गेलोले 1000 मुय स्कीम धांवडायन गायले हुंय धांवडायन गायले अरे बर्थडे लुईस मेळ म्हाका तो सांगत म्हाका तूं इकरात खंय होय तेच्या पयलीं मरे कितें जालें तें चोय रे आतां कितें जालें? थिंग ते शॉपा चोय रे थिंगा मुखारू होय. थिंग गेलो रे हांव पण तुका न्हू मुगे मोबायला मरे आयज रिचार्ज खबर जाल रे मोबायला रिचार्ज जावं खबर जाल म्हाका ते शॉपाचे गेले लुईसा मेळचो फूड रे होय. थिंग गेले आनी ताका सांगिल्लें घे 500 रुपया घे म्हण मुगे मोबायला म्हण रिचार्ज कर म्हणे होय. थिंग एकटो भुरगो काम करत रे भुरगो रे सारको भुरगो कळटा तुका न्हू हिंगा न्हू रे तो भायलो रे पयश गेलाय मरे बेग बेगिनू आनी बोर्सां घायले आनी म्हाका सांगता ए तुगे नंबर कित गो हुंय कित गो म्हणजे कित रे तेगेले मुगे नंबर तो कितें दिसतात रे हो चोवपा बो दिसता एक चोयतोंड हो शेंबोर पाट फोन कोन हाय तेगे फोन घेवपाचे म्हाका सांगिल रात सायडी लोक आलोलो ओगी रावले कळटा न्हू कित करू एशको चिंतील मरे हांवें म्हळ्यार बरोय म्हूण सांगिल्लें आनी सोमतो रॉंग नंबर दिलो बोट्या ना पडो बरे आज लोकां फोन मारली तेंगे गाडी हातोकच खोटो तेका लोकां फोन मारप म्हळ्यार कितें आगो आवट घ्या तुही रॉंग नंबर दिलो तो तुगे रिचार्ज आनी कोणाक गेला आतां रिचार्ज करू मागलो आनी गो अरे हांव तेका लागून म्हणटा मोबायला रिचार्ज कित्याक जालना काय बरें बरें ती खबर सोडी चोय आत मेरे मुगे ती चोडो चोय होय. पयश काबार जाले आतां हांव मरे न्यू स्कीम घेयला आवय प्लीज आनी स्कीम नाका ना 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 हे स्किमी मरे तुका फायदो हा म्हाका फायदो होय होय कितें तरी जोडलो 50,000 तरी तू जोडलो होय, सोम तो 1000 जावन मेकलो जाव होय, होय. 50,000 मेटना होय, होय, होय. कळटा का न्हू सर मुगे स्किमी मरे इजी हांव एकटे कोता आलो रे पूण कितें जाता चेडवाचे मरे तितू घोस्ते ना एक चेड मनीस राव रे बाबा तुगे ऑफ शोल्डर जाल मरे ऑफ शोल्डर तुम्ही ऑफ शोल्डर घालून भोंवपा आतां आमच्यान भोंवपा जायना वयर काड एशको बरें दिसना पूण हिंग दिसती पडटा आसूं आसूं आयक चोय आतां मेरे कितें करपाचें म्हणून हे सायडी पासार जालो न्हू होय. ते काडपाचें ते कोयत दाखोवपाचें आनी ते कसोय पयशे घेवपाचे कळटा का न्हू होय, होय, होय. इतलें इजी काम होय, होय. कोतो मरे तूं होय गो चोय म्हाका चेड कितें आसा कितें चेडवाचें तितू बरें भिरांत येवपा ना ती होय, 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 कळटा का न्हू सारकें, चल चल हें घाल बेगीन होय, होय, घाल्या घाल होय गो घाल पातेस रेडी हांव चल रेडी मरे होय, होय. चल तुगे कोयती घेवन यो तुवें म्हाका कोयती हाड म्हणून सांगलोली अरे तू कोयती बरें तुका कोयती ना मोको हुंय कोयत्या बरें तूं मागीर बिस्तो म्हूण सायडीर हांव कोता आगो चोय बायलान केल्या बरें सापडना ते कित्याक चोय दादल्यान केले न्ही आनी हीच कोयती हातीन धरली न्ही आवय मुद्द्यान मुद्दे बीन कडकडेन मुतून जाय सोमतेच तुझ कित गॅरंटी हा तू नाल सोलू नाकोल जाल्यार थिंगा कोता गो कोता कोतो मरे चोय मुगे पिड्या कोनाका ना ना तुका पयश नाय म्हाका जोडू जाय होय गो शुवर चोय बरें बरें होय होय ओके लाय मरे ते ओळखो येतो मरे तू चोय आज सेगा कोण कोनाका ना 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 एकटे खाडावपाचे
5 मिनिटात पावता अरे रोकडं पावलं होय अरे फोन दे अरे बेगन दे सगळं पैसे काढ तू सांग ना का वॉलेट काढ पाकिट काढ आणि किती कोडिया काढ आणि किती काय ना वॉशर्ट काढ अरे काढ मग सांगितला जाय ना उडा काढ मग सांगितला जाय ना उडा माग फोन येत मस्त अटॅक कोतायचं बा अरे bloody useless creature! God saw Satan! Go to hell! Wait there. Hold on. तुझे अटॅक करून मी आलो सकल मोडा आहे ते काढ अटॅक करू शिकवत तुका सारखं अटॅक करू शिकवत आधी बाबा हे वस्कोत कुडीची टाकलूच कोण तू मुझे अटॅक करता तर काय नो बरे तू चुप कर तू दाखव अटॅक करू दाखव ना सॉरी रे सॉरी सॉरी ही बिन काय ना बाबा मिस्टेक झालं रे प्लीज मिस्टेक झाली त्या होई गेला टी शर्ट का टी शर्ट का पॅन्ट काढ मुला काढतो मुलारी मग विराजात रे बाबा अरे ती कोण बायले साय सुगंग आयलोली माग जाय माव काम येलो अरे ना रे अरे हे काढून जाय ना काढ म्हणून सांगितलं अरे बाबा हे काढून जाय ना किती आहे ना इतो बितो काय ना तुझ्याशिवाय आता माझ्या कोण असं हे तुझ्या फूड माग पडू ना म्हणजे ती सांगणारी ना केन्ना जावेची दुगना जिवितान गातासलो म्हूण फावो कित्याक म्हूण म्हज्या काळजा वालो तोपून गेलो गावो काळजांतावन मुखेलोलो सोदात जावं तुकाच रावो तुवें पालयलो म्हज्या जिवितांतलो उजवाडाचो दिवो उदराचेर विस्वास दवरलो पूण तुवें म्हाका पडयलो मोगदासलो तर सांगचे आसले कित्याक गात गेलो असलो उगडासान हांव जियेता संवसार सारदा उरलोलो केन्नाय पूण तुका मोसो उगडास येतलो केन्नाय पूण तुका मोसो उगडास येतलो कित्याक तू म्हाका सोडून गेले म्हज्या मोगाक तुका कितें उडे मेवले कित्याक तू म्हजे सुरशिल्ले पयस गेले म्हाका असलो घात कित्याक केलो रिना तुजे विरीत आतां म्हाका कोण आसा म्हणटात मनशाच्या नशिबात जे ताका फावो आसता तेच ताका मेवता म्हणून आनी म्हज्या नशिबात म्हाका हेच फावो आसले दिसता हे म्हजे नशीब कसले फुडके नशिबाचो हांव जल्मलो
एकसूरपणात हांव जियेलो रिना तुजे सांगात हांव कुशल जालो आनी आतां परत हांव एकसूरपणात पडलो कसले म्हजे नशीब कसले नशीब पूण म्हजें नशीब तसलें न्हय म्हज्या नशिबाचो बूक हांवूच बरयता म्हज्या नशिबान म्हाका कितें जाय तें हांव बरयता आनीक मागोन घेता आतां रिना ना म्हणटोच हांव ताचो गोरकार ही ताची पाट बेस गिरेस्काय आतां म्हजी जातली वय ही पाट बेस गिरेस्काय म्हजी पूण म्हजें रिना म्हज्या रिना कोणे चोरून व्हेले काय कोणे ताचो गोमटो फुगार करून ताका जिवेशी मारले काय ताका वोकूट फकत हांवूच जाणा आनी फकत हांवूच रिना तुझ्या शिवाय आता या संसारात हांव कसो जियेतलो रिना पण म्हाका साथ ना सर रिना मॅडम तुम्ही केन्ना आयली हांवें तुमकां पळोवंकूच ना हांगा रडोन पायडो ना अशी रडो नाकात रिना आमकां सोडून गेले न्हय ताणें चिडीर बरयला आपूण केन्नाच परत येवचें ना म्हणून आमी ताची वाट पळोवन कितें म्हणून कोत्तेली पूण म्हाका विस्वास आसा म्हजे रिना परत म्हजीशी येतले वय म्हाका विस्वास आसा ते परत येतले म्हणून आमचे कंपनीचो टेंडरूय पास जावचो आसलो पूण ताचेर रिनाची सिग्नेचर जाय आसली आतां रिना ना म्हणटोच त्या टेंडराचेर कोण सायन मारतलो आतां आमची कंपनी लॉसान वेतली कसलो म्हणून उपाय एक उपाय आसा सेवर सर पाव फटोनी तुज्या नांवार आसा न्हय म्हणटोच तुवें ते पेपराचेर सायन करूंक जाता त्या सायनीचो अधिकार फकत रिना लागीं आसा तूं ना खंयसर सायन करूंक जाय ते डॉक्युमेंट्स म्हाका ना दाखय. ना 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 तूं रिना जायरेचो तूं रिना जायरेचो हांव रिना ना ना हे अशें कशें जायता तूं रिना न्हय पूण तूं हांव रिना न्हय अशें कित्याक उलटा तूं रिना जाय देजो कित्याक? कित्याक रिनाक हांवें म्हज्या हातांनी चिवेशी मारून शिवेशी मारून कितें सांग तो कितें शिवेशी मारून कितें ताका चिवेशी मारून हांवें फाटल्या कुडाशी पुरोवन दवरला तो इतलेंच आयकोंक जाय आसलें आमकां आनी तूं सांगता तें सारकें हे रिना न्हय पूण म्हजी आनी रिनाची भयण शीना शीना ते लंडन आसता ज्या दिसा तुवें म्हाका ती चीट वाचून दाखयलेली न्हू त्या दिसा म्हाका गमोन आयलें हातून कितें तरी गडबड आसा ही उतरां रिनाची न्हय म्हणून ताका लागून हांवें शीनाक कॉल करून गोंया आपयलो होय जेन्ना इरमान म्हाका फोन केलो तेन्ना तुजी सगळी म्हायती आमी सोदून काडली शुअर नासली हांव पूण एक मनान दुबाव शिरकलोलो आसलो त्याच पातो सोद कितें तें तुज्या आयज तोंडांतल्यान भायर काडलें सांग तो कित्याक हे सगळें तूं कित्याक करूंक पावला कित्याक फकत तुडवाची आशेक लागून फोट ही जावन आसा फोट खंयच्या दुडवांची खबर करता तूं तूं तो रिना लागीं काजार जालोलो सगळी गिरेस्काय जावन आसली तुमची जाल्यार रिनाचो खून करूंक कितें कारण हे सगळे हांवें करचे पडले फकत म्हजे गोरकारीचे आयकोन जाल्यार रिना तुका सांगलेलें आपणाक शिवेशी मार म्हणून हांव ते गोरकारीची खबर करिना पूण हांव म्हजे साक्रामेंताचे गोरकारीची खबर करता साक्रामेंटाची करता जाल्यार कोण म्हजी साक्रामेंताची गोरकान प्रिया वय प्रिया आनी गांवसान आसात गो आनी बायल म्हाका माफ करात हो सगळो प्लॅन म्हजोच जावन आसलो हांवेनूच म्हज्या गोरकाराक उजार केलो आमकां दुडवाची गरज आसली फाशमानी करूंक चिंतले आमी देखूनच हांवें म्हज्या गोरकाराक एक फायनान्शियल कन्सल्टंट म्हणून अपॉयंट केलो आनी ताची ओळख हांवें रिना मॅडमीक करून दिली इतलें दारूण जालें तूं प्रिया तुमकां आमी
आमची फामील कशी मानून घेतली आमच्या गौरवात तुमका आसरो दिलो आणि तुम्ही घातली बोलतले बोट घालून दिल्यार हात घालता म्हणून तुमका आम्ही आमचीच कशी मानून घेतलेली एक म्हणणी आसा पायाचे जोत एकूच पायाकूच सोपता ते तोकले दवरूक फावना तुमका आम्ही पायाच्या जोत्याचा जोड पायाकूच दवरूक जाय असले पुरोकुरात आमकां उलय येती आमी जाणात आमचे थंय चूक घडल्या म्हणून आनी त्या चुकीक बोगसोड येता म्हणून पूण आमकां गोडटा जाल्यार माफ करात तुमी दितात ती सोजा आमी भोगूंक तयार आसात आमकां असल्या समाजात रावूंक कसलोच अधिकार ना सेवेचो म्हाका माफ कर तुवें सदांच म्हजें बरें दिसलें पूण म्हज्या काळजांत काटकीपण लिपोन आसलें म्हाका माफ कर सेवेचो म्हाका माफ कर आयज आमच्या घोराब्यांतले सूख उडोवन गेले आमी आमचेच मनशाचेर विश्वास दवरलो तांकां सगलो अधिकार दिलो पूण आमच्याच मनशांनी आमकांच विश्वासघात केलो आयज म्हज्या मोगाची भयण रिना म्हाका ना जाली फकत एक घातकी मनशांक लागून कोणाचेर म्हणून आमी पातयेवपाचे कोणाचेर म्हणून आमी विश्वास दवरचो जेवता तेच भशेन लुती घाली नाकात उपकारान जियात कोणे तुमकां कितलेय बरें करूं तांचो उपकार आठोयात उगडास धरात तुम्ही दुसऱ्यांक घात केलो जाल्यार तुमकां परत मेवल्या शिवाय रावना तुम्ही दुसऱ्यांक वायट केलें जाल्यार तुमकां बरें केन्नाच मेवना एकाच उतरान अशें करून फावना जेर सरांनी मिना तुमकां पयली पार पयली म्हणून काड सांगतान देव बरें करूं म्हणटा